स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम सर्व श्रोते गणांक श्री समर्थांक श्री रामरायाक श्री हनुमंता आणि सगळे रामतत्वाक मनापासून अभिवादन आणि प्रार्थना की कार्य करून घेऊन का तुम्ही समर्थ सती जाल्यार तें करून घेऊन का म्हणलें थंड कसले न्यूनत्व असल्या तें तुम्ही पूर्ण करका आणि करून घेऊन का। नमस्कार। आता मी मनोबोधाल्याथन म्हणरी मनाचे श्लोक आता सुरू करूया। काली सट पयली केन्ना मंगळार म्हळ्यार शुक्रारा नको रे मना क्रोध हा खेदकारी नको रे मना कामना ना विकारी नको रे मना सर्वथा अंगीकारू नको रे मना मत्सरू दंभ भारू। हें सगळें आमी घेतिल्लें तावळी ते कशी निर्माण जाता हें पळयिल्लें। हांव ह्या एकांतान निर्माण जाता जाल्यार
तशी जावं नये म्हूण दिसलें री आमगेले हळूहळू मी म्हळ्यार हांव म्हळें जें हें आसा तें जर वचका जाल्यार आमी कल कोरका आमी सगळ्यांतूय तो हांव पळोवनशें शिकता म्हळ्यार तो हांव इतलो व्यापक जाता सगळ्यांत वचूना पळय की तांचवरीच हांव मजवरीच ती अशी दिसना पळय काम क्रोध हें तें करचो प्रश्न वरना मत्सर जायना सगळे मगलेच अवयव अशी जेन्ना दिसता ताळ कोणा बद्दल मत्सर दिवची कारण ना डाव्या हाताक उजव्या हाताक मत्सर दिसना अयो म्हाका मात बुरशें काम दितात मग सगळे उजव्या हाताक सगळे लोक भाव दितात ती ना बा अशें केन्नाय जायना कळ्ळें एक देहाचें हें आनी ताका ताजी श्रेय आसता प्रत्येकाक तशी आतां हांगा तें कशें करचें हांव कशी घालोवचो आनी ताचे खातीर आमगेली प्रगती कशी करून घेवची असले हातूंत जगांत सगळे नमुन्या लोक मेळटात सहज असो आमकां दंभ जावचो किंवां कोप येवचो कोणाक मत्सर दिसचो हां सहज असो जाल्यार ताचे खातीर कल्ल कोरका हांगा समर्थ सांगता ती 7वें श्लोकांतून मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे मना बोलणे नीच शोषित जावे स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे मना सर्व लोकांसिरे निववावे जय जय रघुवीर समर्थ तर कशी आमी वागल्यारी सगळीकडे शांती पसरतली आमी शांत शांत म्हणून म्हणटात दुसऱ्यांक तुमी शांत जायती शांत जायती शांत राबा ती काळजी करू नाका ती पण स्वता मात आमी काळजीच करता आसता ती आमी शांत आसना ती खळबळ खळबळ चाललेली आसता तेमी पयलें हे मना श्रेष्ठ म्हळ्यार कहलें सात्विक धैर्य सात्विक धैर्य म्हळ्यार कहलें की कायम आमी लक्षांत दवरका की हो जो परमेश्वर आसा तो मगल्यान तुच आसा आनी तागल धैर्य तो आसतना पण म्हाका कल भय आनी तो हांवच आसा हें सगळें बाकी झूट आसा हे सगळे लोक म्हाका उलयता ती कल मी तांकां मना बोलणे नीच सोशीत जावे नीच उलयता तीच कल्ल्याक हो प्रश्न येत न्ही आमगेल कल्ल चुकली म्हूण उलयता ती अशी तावळे असल्यांक सोशेत कशी जावंका एक फन तांगेले परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांक सान आसतना तांगेले सान्न प्रायरी पाप 11-12 वर्सांचे आसतना तांणी संन्यास दीक्षा घेतिली चेडपण खेळची प्राय तरी अभ्यासान तांणी भोव बुदवंत आशिल्ले तरी केन्ना क्रिकेट खेळूं वचूले खंय चेडवां सांगाती आनी परमिशन घेवन वताले ते स्वाम्यांगेले अशी वचनाशिल्ले तरी के सगळे लोक तांकां कशी पूण टोमणे मारताले तांकां भोव वायट दिसतालें सांज चेडूं न्ही तर एक फंता अशीच ते हांतू प्रासादान गच्ची खिडकी थंय उबरले भायर पळयतची स्वामी आनी शिष्य स्वामी तरी तांणी बेजार न्हू म्हणलें म्हाका सगळ्यांक लोक अशी म्हाका कलकल उलयता ती नांव दवरता ती हांव खरेंच तितलो वायट आसवे पाप निरागस मनाने शिष्यांक स्वामीजी म्हळ्यार तांगेले आवसू बापूय सगळे तेच कोणाक आनी विचारतले तांणी विचारलें वायट दिसून विचारलें कल्ल्याक अशें म्हणटात म्हाका वायट दिसलें म्हणून तावळी तांणी सांगलें चेडा मुखार पळय मुखार कल दिसतास रे तुका म्हण एक गुड्ड आसा म्हण पर्वत पर्वत म्हणूं जायना सान एक टेकडीशी गुड्ड म्हणून हिल्ल गुड्ड आसा म्हण हाका लोक कल म्हणटा ती गुड्डो म्हणटा ती आमगेले भाशेन गुड्डो तरी तांणी गुड्ड म्हणलो ताका म्हणून तो गुड्ड जातवे गुड्ड हाजे अर्थ कलो बुटको आतां त्या पर्वताक कोणें गुड्डो म्हणून म्हणलें री तो गुड्ड जायना न्ही तशी तुका तूं अशें आसा तूं तशें आसा म्हणून म्हणलें तुमकां वायट दिसचें कारण ना आतां कसले उलयले लोक न्ही आयदर अज्ञानी आसता ती ना जाल्यार खंयचे पूण नशेंत आसता ती आतां अज्ञानी म्हळ्यार कहलें सान्न चेडवां पाप तांकां कळनाची एक सांज चली केन्नाय तोंडां बोट घालून बसताली आज्यान म्हळें बोट काड गो तोंडांतलें तोंडां बोट घालचें ना आजू कट्टी म्हणून म्हळ्यार सा न्ही तर आजूक गम्मत दिसली ताका कोप येयली कल्ल्याक तर आजू लेवल मानसीक कशी आनी तें चेरडाल कशी अज्ञानी आसा चेडूं कळना
त्यावेळे गंमत दिसली कितली निरागस भाव असो आजू कट्टी कट्टी करू जातोय आजू लगी त्यामुळे हां परत नेक्स्ट क्षणा बट्टी म्हणटात असले नमण्याचे लोक असतात अज्ञानी जीव पाप तांक मनान दवरून घेवच्याकय जायना आनी इन्क्विजिटीव तरी आसता खंय करचें हें कशी तें कशी नाना नमन्यान प्रश्न विचारता ती नाना नमन्यान उलयता ती अरे तुका कले कळना म्हणून म्हणटा ती आमी वायट दिसून घेवची ना दुसरें कल नमन्याचें आसता नश म्हळ्यार कल्ल्याचें आसता नश कल फक्त दारूच आसना डिवायनाक सुद्दां एक नश आसता हांव मस्त देवाल करता ही एक नश आसता नश आसती ह्या नशे पोटी सगळे जाण उलयता ती त्या जे हांव तावळी एग्जाम्पल म्हणून सांगलें स्वाम्यांक कोणकी टोमणे मारले हें केलें तांकां ती नश आशिल्ली मस्त जाणांक तांगेले हितचिंतक म्हणून घेताले जाल्यार आमी कोणकी श्रेश्ठ हो सान पोरू पयरचो पोरू आतां हाण दवरला मठाधिपती म्हणून जावच्याक ताका कलेन कळना अशी नमन्याचें एक हें आसता तांकां गोत्त आसता वयले स्वामी आसता ती तांगेली काळजी घेवच्याक आमी कल्या उलोवंक पण तितली पोच ना त्यामुळे ते उलयता ती नश कल्ल्याची की अहंकार कल्ल्याचो की म्हाका मस्त गोत्त असो ह्या मार्गांतले अध्यात्मांतले तो एक अहंकार दुसरो मस्त सुख आसा ती ताच एक अहंकार आसता त्या सुखाच्या अहंकाराक वा हांव म्हळ्यार कल्लें हांव श्रीमंत म्हणलें हें आसा म्हणलें तें आसा मेरे पास माँ आहे म्हळें खंय तशी ते सगळे फिल्मी डायलॉग्स मारचे नाका जाल्ले करचें आनी त्या नशेन तूं दुसऱ्यांक वाटेल तशें उलोवचें ती एक नशा सुखाची नश आसता म्हणून गेल्यार ही दुख्खाची सुद्दां नश आसता दुख्खाची नश आसता दुख्खाची नश येईल पेटाक कल्लें गोमटे कोण सांगू तुका कल कळटा तूं येवन पळय आमगेल्या घरा कशे प्रॉब्लेम्स आसात म्हणून अशी म्हणटात म्हळ्यार तांकां काय करे सांगू वची सोयच आसना वयरेण सांगना तर ते उलयता ती आनी असल्यांक मात्सर्य भाव जास्ती आसता आमचलें ना तुमकां कशें मेळटा म्हणून तुमी कशें आनंदांत राबता ती आमी राबूं शकनात त्यामुळे कल दिसका आयकतल्यांक ताणें कशी ताका निषेध म्हळ्यार ताणें सांगल्या मना श्रेष्ठ धारिश्ट जिवी धरावे मना बोलणे नीच सोशीत जावे हें सोशीत म्हळ्यार हांगा सहन करचें लाचार जावन केन्ना आमी सहन करचें ना जर समजून उमजून सहन करचें हें जे आमकां उलयता ती किंवां कले एक वायट आमगेले बद्दल उलयता ती कसले मनाक त्रास जावच्या फाव आसा मन दुखोवचे खातीर उलयता ती जाल्यार आमी कल कशी सहन करचें लाचार न्हय तरी आमगेले पयली इंट्रिन्सीक वॅल्यू गुड्ड्याक गुड्ड म्हळ म्हणून तो गुड जातवे जायना तशी हांव सम करतस हां ही पळय भारी देव देव करता शो करता अशी करता तशी करता म्हणटले आसत म्हाकाय म्हणटात म्हणटात प्रत्यक्ष घरची म्हणटा ती जाल्यार कल्ले स्वताक विचारचें हांव करतवे हांव करनाची समर्थ करून घेता ती म्हणना पळय आमगेली इंट्रिन्सीक वॅल्यू आमी ओळखता आनी समर्थ आनी कल्ल्याक म्हाका हांव नेमलें कले म्हळ्यार दोन भास जावंका ती विवेचन कोंकणीन कर जाल्यार कोंकणी भास येवंका आनी मराठीचे ट्रान्सलेशन करून उलोवचें आसली न्ही ती ताजें विवेचन करून मराठी भास येवंका आनी थोडी फार उपासना ताका जें जाय तें आसका हें म्हणून कदाचित तांणी सिलेक्ट केलें आसतलें की मायक सुद्दां मायकाची क्वॉलिटी पळोवन सिलेक्ट करतात न्हू तर लोकांनी कले म्हळें म्हणून आमी कल्ल्याक सहन करपा लागता यो म्हाका कितलें सहन करपा लागता म्हणचें ना सोशीत जावे लक्ष दिवचें ना कल्ल्याक उलट तसले वेळार तांगेले पाप दिसता आमकां कल्या म्हळ्यार मज्जान जो परमात्मा आसा अहम ब्रह्मास्मी तशी तांच्यान सुद्दां आसलें पाप नवें तांगेले नश कशी उतरोवची बा आमकां काळजी नाका जाल्यार आमी देवाल्या प्रार्थना करता ओ गॉड दे नो नॉट वॉट दे आर सेईंग फॉरगिव देम येशू क्रिस्तान सुद्दां कशी ताका जाल्लें आसतलें पापक कोण ताका सगळे कडेन कांट्या मुकूट घालेलो ताका माथ्यान खीळ ठोकिले हात अशी दवर न्हू खीळ ठोकिले आनी सगळे पांयाक सगळे कडेन मोळ तोपून सगळे कडच्यान रगत व्हांवतालें आनी ताका उंच म्हळ्यार कसलें ना मुळाक बुडच ना अशी वयर क्रुसार चडयत म्हळ्यार कल्लें खेळस की कितले कोणाकय त्रास दिवेद जाल्यार त्या आत्म्यान कल म्हळें ओ गॉड दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग गॉड फॉरगिव देम
कितले सहनशक्ती आसच्या फाव आसा तर आमी संतांले थावन हें शिकका कला म्हळ्यार ताणें सत्यास कास धरलेली जें ताणें प्रतिपादन केलें तें सत्य आशिल्लें आनी सत्या शिवाय दुसरें कसलें ना ह्या जगान तूं तेमी एक पण तांकां खात्री जाली की आमी सत्याची करता आसत तावळ तें श्रेश्ठ धारिश्ट येता श्रेश्ठ म्हळ्यार कलें सत्व गुणान ताणें उपजलेलें कायर्थेन ताणें भिवन सहन करचें न्हय अयो हांच लागीं हाका कले उलट उतरल्या म्हाका तो जॉबार थावन काण घालत असलें हें प्रपंचांतलें जालें म्हूण आमी मस्तबग सहन करता ती बॉसान कले उलयले तर गप्प बसतात पण घार तोच कोप घार येवन बायलेचेर काडटा ती कितलीं जाणां त्या बायल बामणाचेर काडटा खंय थंय उलोवची धारिश्ट आसना गप्प बसतात सहन करतात जाल्यार तशी न्हय समजून उमजून सात्वीक धारिश्ट घेवंक असो तांणी उलयलें म्हूण आमी तशें जातात जायना तर तांकांच हळू 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 कळण येतलें आनी तांकां कळण यो अशी आमगेली उपासना आमगेली साधना तांचे खातीर आसना पण आमगेल वागण्याची आमी कले लक्ष दिना ती म्हणना पडे उलयतले कितले वेळ उलयतल्यांक सुद्दां एनर्जी लागता उलोवच्याक एनर्जी लागता ते एनर्जी कले डिवायन एनर्जी हें आसता जाल्यार बाकीची प्रपंचांतल्या देहाची जी एनर्जी आसता ती लिमिटेड आसता झगडे मारले कितले वेळ झगडे मारतली कितले वेळ झगडतली कितले वेळ उलयतली कितले वेळ टोमणे मारतली लक्ष दिना म्हळ्यार मलाई केन्ना सांगताली चेडा कोणें अहंकारान उलोवच्या लागल्यार अहंकाराक वखद म्हणलें औदासिन्य दाखोवचें म्हळ्यार भय वे हां भय वे ओके 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 अशें तांकां कले कॉन्ट्राडिक्ट करूं खंय वचचें ना तांतले आर्ग्यू करचें ना हां हां पळयता सुधारच्या पळयता गप्प ताचे भायर किंवा कले मौनम सर्वार्थ साधनम मौन सगळ्यांतून नीच सोशीत जावे म्हळ्यार आमी मौन घेवंक आनी उलोवचें जाल्यार स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदा ती म्हाका तशी उलयली तेन्ना हांवें तांकां सांग करत पड तांकां म्हूण अशें म्हणचें ना कल्ल्या म्हळ्यार मस्त फंत न्ही हांव तुमकां सांगता एक फंत आमी खंय वतात बा आनी वाटेरी एक मैत्रिणी मेळटा दिसता गुर्ताची बरी मैत्रिणी क्लोज मैत्रिणी तर ती अशी आमचल्या पळयता जाल्यार गुर्तू दाखयना म्हणल्यार पळोवन हांव हांसल्यार ती हांसना ती तिगल्या तंद्रीन तूं वतर रावता गैरसमज कल जाता ह्यो कसली ही मी जास्त चडल्या मग ही कल्या मल्याक उलयली हां राब फाई यावं करता ती काम असली विचार ती विसरून सुद्दां गेली म्हळ्यार तिगल मन दुसरे खंयच्यान की गुंतलेलें मन एक कडेन गुंतता दुसरे कडेन तें रजिस्टर जायना मागीर आनी जें रजिस्टर जायना तें लक्षांत सुद्दां रावना तर दुसरे दिवस ती पापो विसरून परत मेळची आयली हिका कल गो तूं कितली मिजास आयल्या आत्तां आयली तूं कल करता तूं काल इतलें हांसता पळयल्या तुका एक स्मायल सुद्दां दिवच्या जाय न्ही इतलें कल हमीक आयल्या अशी केल्यार जखम चिगळटा त्यामीच सुद्दां सोशीत जावे स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे कल्ले जायनशीलशें करून उलट दुसरे वी शूड गीव हर बेनिफीट ऑफ डावट कालखंडची तंद्रीन तशी गो कोणाल विचार करताली अगो हांव पळय तुल्या घासली सुद्दां तुका लक्षांत सुद्दां येनी अशें कशें जालें अशी म्हळ्यार तिका आपण जावन अरे भय वे अशें जाता म्हळ्यार कायम तुमगेले नम्रते मितकल जाता आमी वी आर ऑन द ग्रावंड आनी दुसरें म्हळ्यार किंवा मौना मिती नम्रपणान सहन केल्यार आमगेले अहम आमगेले हें सगळें वता आनी दुसऱ्यांक सो गोमटें उलयल्यार मना सर्व लोकांची रे नीव व्हावी हाजे खातीर अशी वागतना आमकां कलकल करका लागता तरी आत्मस्वरुपा बैठक न्ही ती अढळ दवरका सात्विक म्हळ्यार कसलें सात्विक सहनशक्ती म्हळ्यार कसलें तरी मन प्राण इंद्रिय हा सगळे व्यापार आपणागेर हातान दवरचे ताका सात्विक हें म्हणटात म्हळ्यार यू डोंट लिव बाय इम्पल्सीस कसले का रे अरे म्हळ्यार की का रे म्हण म्हणचें ना चिक्के पॉज घेया ती कल चल्ल्या म्हूण पळया ती मगल मन मगल प्राण मगल आसा ती मगल सेवे खातीर आसा ती वय की न्ही आनी मगल ह्या ताब्यांत आसता ती मगल इंद्रिय उलोवची सुद्दां 4 वाणी आसा ती कमीत कमी 15 सेकंद पुणें हांव घेवें नवें जवाब दिवचे पयलें तशी आमी
आत्मस्वरूपाची बैठक एक अढळ कोर न्हू ते आमगे सगळे इमोशनल बैठक असणे ती स्वतः ताब्यात दवरका हक्क श्रेष्ठ धारिष्ट म्हणतात मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे मना बोलणे नीच शोषित जावे स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे कोणे कल्ले म्हणतर की नम्र उलोवंका एक सहज सांगता एक फन कल जाले आमगेल्या चल्यार लग्न आशिल्लें बेंगलोर लग्न आशिल्लें म्हूण ताणें सगळ्यांक 30 की कलकी तिकीट काडली सगळ्यांक कोण कोण येवचें सगळ्यांनी नांव दिली 27 की 30 तिकीट काडली तांतुली 10 तिकीट आयते वेळार आमकां येवच्या जायना म्हणून सांगलें कॅन्सल करा ती आतां करची कोणें कॅन्सल तरी मगल बामूण आनी मगल भाव आशिल्लो ते दोग जाण मेळून थंय वचुले अंधेरी स्टेशनार थंय तिकीट कॅन्सल करूं वचुले ही गर्दी आनी कसलो गोंदळ म्हळ्यार थंय बाप रे आनी ती जी कावंटरार बशिल्ली ती भिवन धांवन वचुली अक्षरशा कावंटर सोडून धांवन वचुली कड्डेर येवन बसल्या पुऱ्या तिका मारामारशी करूंक ती सगळे जाण वाट्टेल तशी उलयता ती शांत बशी त्या वेळार मगल भावान कल केलें थंय मदें वचून मुखार वचून राबलो चिके कल्याचेर चोवन राबलो आनी ताणें सांगलें मंडळी शांत जाय ती तुम्ही जर वदरूनच्या लागल्यार तुमगेल्याच कामाक डिले जाता हय की न्ही चिके विचार करा ती हां ती पाप उद्दा पिवच्या वचुल्ली आसतली ऑर नेचर स्कॉला खातीर वचुल्ली आसतली आयल्या न्हय समज लायन लावन राबात पळया एकेकांक पटापट जाता कितलो वेळ लागता अशी गवजी मारल्या कोणाकय मेळच ना हें गोमटेकून एक्सप्लेन करना पळय मना सर्व लोकां सिरे नीव व्हावे तांगेल हें शांत जालें मन आनी हो कोणकी फॉरेन ताका कले वचना पण आमी वचुलेली तिकीट कॅन्सल करूंक जाल्यार ताणें हें केल्लें न्ही ती तागेलें काम जालें आनी बाकीच्यांगेलें काम जालें आनी सगळ्यांनी गोमटें करून तुगेल तिन्नय गोमटें कोऑपरेशन दिलें कल्या म्हळ्यार मना सर्व लोकां सिरे नीव व्हावे असल्या वेळार कोणाक प्रक्षुब्ध कोणाक त्रास दितले असल्यार लोक तांकां शांत करचें म्हळ्यार जे कोणाक त्रास दितात की तांकां चिके मदत केले वर जाता त्यामुळे तिने आमचे सहकार्य करता ती तेमी सगळं ऑलवेज नम्र वाचा जी आसता की नम्र वाचेन कशी मौन सुद्दां आसता मौन धोरका म्हणटा ती हां मौन खल खातीर धोरका सांगात पळया मौनम सर्वार्थ साधन म्हणटा ती वय की न्ही हां मौनम सर्वार्थ साधन म्हळ्यार कशें तें आमी वाटेल तशें ती उलयली म्हणून आमी उलोवच्या लागल्यार कल जाता बध्यंते शुक सारिका आत्मने मुख दोशेणक म्हळ्यार पोपटू मैना आसने गोमटे उलयता ती म्हणून तांकां पिंजऱ्यान बंद करून दवरता ती जाल्यार बगळे वेगळे ते उलयना ती तांकां कोणें बांदून दवरना ती मौनम सर्वार्थ साधन कळ्ळें तांत ताजे हें कल ताजे फायदे कले मौन खंयचे नमुन्याचें आसता तरी आमगेले एक म्हळ्यार एक मौनान कलकल फायदे जाता ती तें आमी पळोवया ताजे पयलीं म्हळ्यार आमगेलें अज्ञान आमकां कळना बा म्हाका कोणकी कलकी विचारता हाजे बद्दल कॉम्प्युटरा बद्दल हें तूं कशें करता गो तें तूं कशें करता गो म्हाका कळना जाल्यार कळना म्हूण सुद्दां म्हणचें ना त्या वेळी मगल अज्ञान धांपून वता हांव जर गप्प बसल्यार लक्ष दिनी तर ही कळना हें तांकां कळना म्हळ्यार तें एक मौन आसल्यार केन्ना झगडे आनी जायना ती कळ्ळें गप्प बसल्यार ताजे नंतर विवाद म्हळ्यार वाद जायना ती जायनात विवाद नाशकम तें मौन अशी नम्र वाचेन सोशीत वचुल्यार किंवा शांतपणान उरलेले किंवा मौन धारण केलें तरी वादच मिटता ती खंयचे वाद जायना ती अरे पाप ही हांव कलकल म्हणलें ही टोटली नाही जालें तर के थोडे मटाक एग्री करता विचार करुया म्हणटा किंवा सहकार्य दाखयता म्हळ्यार की मुखावेल मनुष्य उलयतलो मनुष्य आपोआप थंड जाता आनी कडेर कल जाता संसर्ग म्हळ्यार एक गप्प बसलो की जोरान उलयतलो मनुष्य आपण जावन शांत जाता ते संसर्ग म्हळ्यार हांव मनुष्य बसलो की दुसऱ्याक गप्प बसपाच लागता न्ही कितलो वेळ थंय उलयतलो म्हणून तें जाता आनी मुख्य म्हळ्यार मौन धारण केल्यार न्ही आमी सगळ्यांनी केलें सोशीत वचचें
आनी केन्नाय नम्रतेनेच उलोवचें, श्रेश्ठ धारिश्ट जिवान दवरचें. ताच्यान कल जाता की आमगेले अहंकार कमी जाता. कशी अहंकार कमी जाता? अरे ही एक बाकले जवाबय दिना, कले करना, दुसऱ्यांक सांगया. हां आनी तावळ कल जाता दुसऱ्यांक तेंच काम दुसऱ्यांक सांगलें बा आनी तें काम बरें जालें. तर आमकां आमी मनांत मौन म्हूण धारण केलें तर खंय की मनांत आमके हें आसता. आतां पळया कशी करतात म्हणून. हांव कले करना, आय वील जस्ट टोटली विड्रॉ. मौन धारण केलें अशी केल्यार तांतू एक अहम आसता. जाल्यार तांतू थोड्या वेळान कल जाता नो बडी इज इंडिस्पेन्सिबल. त्या काम करतल्यांक दुसरें कोणें पूण सबस्टिट्यूट मेळटा आमचे बद्दल आनी आमी करतले ताचे पेक्षा बरें काम जाता. म्हणना पण आमगेलो अहंकार ना जाता तांतू, वय की न्ही. हो आनीक मौनाचो फायदो. अशें मौनाचो फायदे आसात. हें मौनच म्हूण न्ही, जेन्ना आमी उलयतात सुद्दां तावळी परा पश्यंती मध्यमा वैखरी हें सगळें यूज करून कड्डे नम्रपणाने उलोवंक. मना सर्व लोकां सिरे नीव वावे, स्वये सर्वदा पळय. मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकां सिरे नीव वावे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता दासबोधान तू म्हळ्यार नक्की सोसावे म्हळ्यार कल्ले कलकल सोसका. धक्के चपेटे सोसावे, नीच शब्द साहित जावे, परस्तावो न परावे आपले होती. म्हळ्यार एकडे आमी मस्त उलयतस आनी हांव गप्प आयकून घेता, गप्प कसलें उलयना. भितर मगल राम नाम चालू आस किंवा खंयचेय देवालें नांव चालू आस आनी हांव गप्प स्वस्त असो उलयलें कड्डेरी तांकांच पश्चाताप जाता. अरे इतलें उलयलें तर ही मनुश्य कसले उलट जवाब दिना, उलट उत्तर दिना. म्हणना पळय तांकां पश्चाताप जावन ते आमगेले बाजू येतात. कळ्ळें? त्यामिती सकलासी नम्र बोलणे, मनोगत राखोन चालणे. तांगेल मनान कल्ले हें ओळखून तांगेल दृश्टीने ती उलयत आसती. तांकां कल अनुभव आयलो त्या प्रमाण तांगेल रिएक्शन आसत. जाल्यार म्हाका तो अनुभव येयनी, पण अशी सुद्दां अनुभव येवच्याक शक्य आस म्हळ्यार ज्ञान म्हाकाच जालें न्हय. त्यामित नम्र उलोवन तांगेले मनोगत कशें आस म्हूण समजून म्हळ्यार आमकां लोकांगेल मन कळच्या लागता ती. आनी महंतान हें मुख्य पाळका. लोकांगेल मनोगत राखून चलका म्हळ्यार सगळे लोक आमकां वश जाता ती. उदंड धिक्कारून बोलती, तरी चळोवन द्यावी शांती. धिक्कार करून उलयता ती. दुर्जनासी मिळोन जाती, धन्य ते साधू. दुर्जनाल्याक सुद्दां मेळ मिसळून जे राबता ती ते साधू धन्य. अशी समर्थांनी दासबोधान तू दशक 12व्यान सांगल्या. म्हणून दुर्वाक्य न बोलावे, पराचे आपण साहित जावे. सहन करतवच का? याहुनी श्रेष्ठ साधन बरवे भुवनत्रयी असेना. लोकांगेले दुरुत्तर केले सहन करचें हाका सुद्दां सात्विक धैर्य लागता. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी हाक वचन दासबोधाक वळया. दशक 12वं सुरू जाता आजी. ते दशकाचें नांव आसा विवेक वैराग्य आनी ताका अनुसरून एक 10 समासांत आसा ती. विवेक वैराग्य दशक 12वां. मनुश्यागल तारीफ अशी आसा की तागेलें जीवन कशें आसता. आमी हें म्हणटात न्ही उभयचर प्राणी म्हणटात, एम्फिबियन्स म्हणटात पळय ते लोक उदकांतूय ते प्राणी उदकांतूय सरळ जीवन जगता ती आनी जमिनीर जीवन जगू शकतात. तशी आमी उदकांत आनी हातूंत राबना ती. जाल्यार सहजपणाने मगर क्रोकोडायल फॉर एग्जाम्पल सहज उदकांतूय राबता, तितलीच सहजपणे ती जमिनीर सरकता आनी खेळटा करता. तर मनुष्य सुद्दां जितले सहजतेने आमगे दृश्य जग आमकां जें दिसता तांतू जितले सहज आमी रममाण जातात की तितल्याच सहजतेने मस्त म्हणटा आमी एकली आसली की आपोआप अतिंद्रिय अदृश्य जगांतू आमी वावरतात. अगदी सामान्य मनुश्य हांव. जाल्यार जेन्ना हांव हें पळोवच्या वचुली नायगारा फर्स्ट टायम हांव पळोवच्या वचुली जेन्ना भारत कसलोय पळय न्ही जाल्यार हिवे देवाल कृपा की ताणें पयलीं व्हरून थंय व्हरून बसयलें भावाल कृपा म्हण येलें. जाल्यार तें धो 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 जें उदक पडटा तावळी कसली मगेली अवस्था जाली आसतली.
आपोआप म्हाका तितलें देवाला कळ नाशिल्लें. जाल्यार हे देवा, कशी अखंडित धो धो वाहे असेच पाणी, माणूस गेला पुढे कितीतरी, निसर्गा पुढे थकते वाणी, वसुंधरेचे आश्चर्यची हे अलोट गर्दी खेचून आणि, नायगराचे देते दर्शन भगवंताची जागृत वाणी. नायगारान तो आमकां भगवंतागेली जागृत वाणीच प्रत्ये आयली. म्हाका कशें आयलो, ते नेचरच तशें आसा, तो परमेश्वर अशें आसा की तांत आमकां ते प्रत्यय येता. तो जितले सहजपणाने आमी ते पळयता, ती गोमटे आसा म्हण एप्रिशिएट करता, ती ताजी मागशी दिकान कल्ले आसा. जे नेचर म्हळ्यार देव, त्या देवागेल कितली किमय आसा. झो झो धो धो अखंड वाहे असेच पाणी, माणूस गेला तरी किती पुढे तरी, निसर्गा पुढे थकते वाणी. कितले मुखार आमी इतले शोध लायले जाल्यार असले जर प्रपात पळयले री आमकां लक्षांत येता की मनुष्य म्हळ्यार कशी नगण्य. पृथ्वी इतली फिरता, घर 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 फिरता, जाल्यार केन्नाय तिका टायम चुकना, केन्नाय वेळ जायना. त्या वेळार ती येवन पावता अमूक कडेन, एक फेरी पूर्ण करता, इतलें सगळें करता, खंयी राबना. इतलें सगळें करता. तर त्या मुखारी आमगेर कल्लें तावळे अचानक म्हळ्यार त्या परमेश्वराने जे ही व्यवस्था केल्ल्या, त्या परमेश्वरागेल कितली कॅपॅसिटी आसतली तें आमकां कळून येता. बरोबर. आनी ताजेर थानू सगळे शोध लागता, ती सगळे शोध लागता. ती आमी अंतराळान फिरतली ती पृथ्वी, दक्षिण ध्रुवार अशे लोक सुद्दां ताका खिचून बसले. ती तोकू पडना, ती अंतराळान पडना. ती इत्याक त्या पृथ्वीकच खिचून बसले. ती समुद्र आसात पृथ्वीचेर, ते सोण तोग्गू नाल्यार हांगच्यान उदक उडयलें की तोग वता, वय की न्ही, ग्रॅविटेशन ऑफ तोग वता. जाल्यार हें समुद्रा उदक थंयच राबता जमिनी खिचून. ही किमय कोणागेली? हें चुंबकत्व, हें कलस आकर्षण, हें संचित, हें इतले देवागेले आमकां आकर्षून घेवची शक्ती, ही कोणागेली? ही परमेश्वरी शक्ती. आनी म्हणल्यार पावली ती परमेश्वर शक्ती आमच्यांत आसा, आमच्यांत आसा. तेमी कोणेंय कितलेंय कोपलें, कोणेंय कसलेंय केलें, आमी जर गप्प बसलीं तर आपोआप आमगेली लोह चुंबक शक्ती आसा जी आकर्शीत, ती आकर्शण करून घेता आमकां बाकीच्यांक, आनी आपोआप तें सरळ जाता, ती शांत जाता. ती अहंकाराक औदासीन्य म्हळ्यार वखद, हें लक्षांत दवरका. तर आतां तांणी सांगलें जितले सहजपणान आमी इंद्रिय गोचर दृश्य जगांत वावरता, ती तितल्या सहजपणाने अतिंद्रिय अदृश्य जगांत सुद्दां आमी वावरता आसता. ती वय की न्ही. मस्त फंता आमी स्वप्न पळयता, ती मस्त फंता देव म्हण कलकी आसखे आमी जेन्ना साधन करतात, मना पासून पांय पडटा. ती आमी कले फट्टी कले हें करना. ती अप्रामाणीक नात, आमी प्रामाणीक आसा. ती तरी इतर प्राणी, मनुष्य, पंचभूतात्मक जड वस्तू हात जे कल जाल्यार दृश्य जग जाल्यार तें इंद्रिय गोचर आसा. म्हळ्यार प्रत्यक्ष पंच ज्ञानेंद्रियांनी, पंच कर्मेंद्रियांनी फील जाता. पंच ज्ञानेंद्रियांनी हात हाजे कले आमगेले सगळे पंच ज्ञानेंद्रिय हांगाच आसात एक पेसाक. कले दोळे, नाक, कान, जीब, स्किन, हें सगळें जें जाता इंद्रिय गोचर. म्हळ्यार इंद्रियांक ताजो अनुभव येता दृश्य जगांत. जाल्यार ते इतर प्राणी, मनुष्य, पंचभूतात्मक हें जड वस्तू, हें इंद्रिय गोचर सगळें जें इंद्रियान उपभोगा मेळटा तें जड आसा. तें जड आशिल्लें चलन वलन कशी जाता तांतूं, तर तें जडांत एक चंचल आसा, चंचल आसा. तीच आमगे जगत ज्योती, ती फुल ब्रह्मांडांत आसा ती जगत ज्योती. आनी तिगा सूक्ष्म रूप प्रत्येक सांदून व्हड्ड थंय जिवाक चैतन्य दितले, सगळें काम हालचाल करून दितले, जिवीत दितली. तुझे अवियोगे जिवीत ते विसरू कसा आमी गुरुपादुकाला म्हण एक हें आसा. तशी तें जें आसा तें म्हळ्यार तें जें चलन वलन आसा
तो जो अंतरात्मा आसा तो चंचळ हें सम कळटा जाल्यार जे दृश्य वस्तू आसा चंचळ भितर रिगचे पयले ते जड. आतां खंयचोय देह उत्पन्न जावंच पयले तो जड जड हांत आसता पण उत्पन्न जायना पण म्हळ्यार कोणें एक प्राण भायर वचूं बा एक कलेवर म्हणटात ताका प्रेत तातूंत चेतन आसना. उपजल चेडान सुद्दां पयलीं चेतन आसना. ते पयलीं जेन्ना रडटा तावळ तागल ते श्वसन क्रिया आनी रक्ताभिसरण चालू जाता टॅं केलें की ते नाळे थुंटयले न्ही ताका पयलीं कसलें कळना. इट कॅनॉट ब्रीद आनी ते पयलो श्वास हनुमान घेवन येता आत्म्याक समर्पण करच्याक सेवा करूंक. ओम तशें ते चेडूं रडता पयलो श्वास घेता तावळ तें जिवंत जाता आनी तो अंतरात्मा भितर आसता ती ताका चेतन मेळटा ताका श्वासोश्वास ताका हें मेळटा. तो आत्मा परमात्माच तो ताका हनुमंत येवन तें श्वास दिता आनी प्रत्येक वेळार तोच श्वासोश्वास करता आनी आमकां जिवंत दवरता. जीववंत म्हळ्यार जिवंत प्राणयुक्त चेतना. चेतन नुस्तें आसून ती काम करूं शकना ताका चलन वलन जाय ताका वायू जाय. तशी ती वायुरूप जगत ज्योती आनी आत्मस आनी वायू प्राण म्हळ्यार तें हनुमंतागेलें रूप हें येवन आमकां प्राणवायू दिता आनी तावळी ती जगत ज्योती ती कार्यान्वीत जाता आनी तें सगळें कल जाता. अतिंद्रिय अदृश्य जग आमकां पळोवनचें मेळतलें. श्वास आमकां पळोवनचें मेळना जाल्यार आमकां कळटा श्वास चालू आसा म्हणून आनी तेवेंय आमी लक्ष दिनात म्हळ्यार नकळत सुद्दां चलता आसता. पण कळटा केन्ना प्रकर्शान जाणयता जेन्ना श्वास राबच्या येता आमी वेन वी कॅनॉट ब्रीद तावळ ते प्राणवायूचें म्हत्व कळटा. त्या वेळार प्राणवायूचें म्हत्व कळटा. तशीच आमी भोव कश्टांत आसतात न्ही त्या वेळार आमकां गुरुतत्वाचें म्हत्व कळटा. त्या वेळार गुरुतत्वाचें म्हत्व कळटा. अगदी कश्टांत आसतना त्या वेळार ते सद्गुरूंक आमी मना पासून आर्ततेन हाक घालतात योम नाजाल्यार अख्ख्या पृथ्वी भर गुरुतत्व पसरलेलें आसा. जशें आमी नकळत श्वासोश्वास घेतात की तशी प्रत्येक श्वासा गणीत प्रत्येक विचारा गणीत ते सांगाती आमगेलें तें गुरुतत्वय भितर वता आसता मनांत वता. हें कशी फुफ्फुसांतली बॉडी सेल्सांत वता तें मायंड सेल्सांत वता जाल्यार ते मायंड सेल्स इतले विचारांनी भरलेले आसतात बाकीच्या की तातूंत तें एब्झॉर्ब जावचें शकना अँड वी एक्सेल फूल गुरुतत्व भायर कोण घालता ती ताजो आमकां उपयोग जायना. तेमी ती कोणाली प्रगती मस्त जाणां प्रगती कुंठ ती तेमीच जाता. तर तें जायना अशें आमी पळोवंक तर अदृश्य अतिंद्रिय अदृश्य जग आसा तें आमगेल्याच कल्पनांच बनल्या. मानवी जिवनाचे प्रपंच आनी परमार्थ अशे दोनी अंग आसत भाग आसत. एक बाजू दोन चाक्क म्हणत संवसाराक दोन चाक्क. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर. तशी संत बहिणाबाई अगदी तशी इलिटरेट अशी ती जास्त शिकनिशी पण ती प्रत्यक्षाचे तिगेलें ज्ञान प्रत्ययाचें ज्ञान अनुभवाचें ज्ञान एकांतीक अध्यात्म दिसतालें की भाकरी हें केले शिवाय जावंका जाल्यार हाता पळय चटके बसका ती ताळ भाकरी भाजून येता नाजाल्यार जायना. तशी प्रत्येकांतू ती तें दिसतालें ही दोन अंग एकमेकांचेर अवलंबून आसा ती. संकल्पना म्हळ्यार कहलें की वर्ल्ड ऑफ कन्सेप्ट्स आनी हें कहलें वर्ल्ड ऑफ सेन्स ऑर्गन्स तांणी जे फील जाता तें जड आनी तें चंचळ आमी फील जाता. त्यामुळे आमगेलें मन चंचल तातूंत आत्मा चंचल तो सगळें करून घेता. त्या आत्म्या भितर जो निश्चळ आत्मा आसा तो विंगड. अशी जड चंचळ आनी निश्चळ तीन भाग सांगिल्ले लास्ट टायम सुद्दां मस्त पंता तें हें केल्या. तरी नक्कीच जड वस्तू जगता पेक्षा जर चंचळ ना जर परमेश्वर तातूंत ना जड वस्तूंतू ते अचेतन तेमी ती वर्ल्ड ऑफ कन्सेप्ट्स न्ही म्हळ्यार हें कल्लें भगवंत ही कल्पना देव ही कल्पना ती कल्पना कल खातीर कल्ल्या म्हळ्यार आमकां दिसना आमकां भासना कल्लें कळना पण विवेकान तें कळटा विचार केले
नाल्यार कोण करता तरी हो विचार येत की न्ही. आमगेल मनाक शक्ती कोण दिता? आमी खाता ती ते खावचे मात तोंडां घालचे मात्र गतच ताजें पचन आप्यापी खंय वचचें म्हणून कोणाक कळटा? वय की ना? कशें कळटा? तें करतलो तो परमेश्वर, तें कळटलो ती जगत ज्योती. त्या जगत ज्योती त्या प्रमाण आमगेले अदृश्य जाल तर की तें नक्कीच जड वस्तू जगतापेक्षा हें नक्कीच श्रेष्ठ आसना न्हय. जो आमगेले परमार्थांतली संकल्पना आसा ती जगत ज्योती, आत्मस्वरूप, मगल आत्मा, सगळे कडेन अहम ब्रह्मास्मी, अहम आत्मा असी हें जें आसा तें चंचळ आसा आनी त्या आत्म्याक निश्चळय आसा तांतूं भितर तांचें स्वस्वरूप निश्चळ आसा जाल्यार तो चंचळ आत्म जावन आमचे खातीर कार्यरत जाला. हां, मनुश्यांक संकल्पना जगत हें विवेक शक्तीन पळयल्यार आमकां कळटा. तेमी श्री समर्थ सांगता ती कंटाळ नासन परत परत विवेकाचेर भर दिया ती. तेमी ह्या दशकाक नांवच आसा विवेक आनी वैराग्य. कळ्ळें न्हय? प्रपंच सांबाळून जो परमार्थ करता की तो अधिक संपन्न आनी सगळे दृश्टीन सर्व व्यापक जाता, सर्वंकश म्हणटात ताका, संपन्न जाता. प्रपंचांत असो परमार्थांत असो विवेक ही मस्त व्हड शक्ती जावन आसा. समर्थांनी अगदी स्पश्ट सांगल्या की व्यवहारांतले कमनशीब आसता न्ही, मस्त जाणां व्यवहारांत कले हेंच मेळना, पाप यशच मेळना. आमकां केन्नाय यश मेळना. आमी कल्ले केले की कोण तरी पनवत लायले आसतली, हांव कल्ले केले तें कामं जायना. त्या वेळार कल जाता आमगेल वागणूक ही बरोबर आसवे, आमगेल हें कले जे अपयश येता आमगेल अविवेकीपणाच फळ न्हय मग. हो विचार मनुश्याने करता. ज्या हातूंत तूं प्रयत्न करतस तो समप्रयत्न समदिशेन प्रयत्न करतस वे तें परत तपासून पळोवंका, नाजाल्यार परत परत अपयश येता. म्हळ्यार ही व्यवहारा बाबत समर्थान नुस्तें परमार्थ सांगनी. तरी आत्ता तांणी हें सांगल्या, हांगा पळया, विवेक लक्षण खंय. कळ्ळें? म्हळ्यार कळ्ळें प्रपंच आनी परमार्थ एकमेकांक सप्लिमेंटरी आसता, ती कॉम्प्लिमेंटरी आसता. प्रपंचांतूं जे गूण आवश्यक आसा ती प्रपंच यशस्वी प्रपंच करच्या कल जाय, चातुर्य जाय, प्रयत्न जाय, ती बरोबर अविरत काम करची जावंका, थोडेपणी साधना कडे प्लॅनिंग जावंका, बुद्धी जावंका, कौशल्य जावंका, विवेक जावंका, लोभ आसूं नये पण समज जावंका म्हळ्यार इच्छा जावंका, गरजे पुरती तरी मेळोवंका म्हळ्यार एक जाण आसका, आळशी जावं नये. हें सगळें आसता. अविरत प्रयत्न करता ती. आनी खंयची सार खंयची असार खंयच्याच त्याग करका, वायट व्यसनांचे त्याग करका, बरें हें पळोवन घेवंका, संतांगेर संगत धरका. हें सगळें जें आसा तो विवेक म्हळ्यार कळ्ळें योग्य विचार. आनी विवेकान तुमी वागलें की अनावश्यक गोष्टी ज्यो हार्मफूल आसता ती ताजे बद्दल तुमकां आपोआप वैराग येता. वैराग म्हळ्यार नावड निर्माण जाता आपोआपीच. कळ्ळें न्हय? तेमी ती प्रपंच ज्या ह्या गुणांनी जर प्रपंच केल्लो, प्रपंच म्हळ्यार शेवटी कळ्ळें व्यवहार. हांव मगल बायल चेडवो, मगल घर, मगल समाजू हांव तूं म्हाका कले स्थान मेळका, हांव कली प्रॉपर्टी करका, हांव हें करका, हांव अर्न करका, इतलें अर्न करका की स्वता कुटुंबा सांबाळसूं न्हय, दुसऱ्यांक वेळ प्रसंगाक दिवंका मात्र न्हय, कले एमर्जन्सी म्हळ्यार तितले पयशे सांठयलाच का ती त्या प्रमाण हांवें प्लॅनिंग करका पयशांच सुद्दां. हे जे सगळे गूण आसत न्ही ते दूरदृश्टीने येतात. ती दूरदृश्टी परमार्थान सुद्दां लागता. आतां परमार्थ म्हळ्यार कशी की हें करतना सतत बॉस कोण आसा हाचो विचार करता. एका घोळतो पडो म्हयनोभर जाल्लो कड्डेरी हाका बॉस म्हळ्यार कोण म्हणून गोतना, पगार कोणाले मागू वतलो, सगळे जाण एम्प्लॉईजाची, कोणाले पगार मागतलो खंय मागीर बॉस कोण म्हणून गोतना हाका. अशी परिस्थिती वायट परिस्थिती आमगेली जाता. तशें आमी जर देव करून घेत, देव आमगेलो मालक आसा अशें मानना न्ही, तर तुगेल तूं पळोवन घे म्हणटा ती. देव सुद्दां म्हणटा पळोवन घे वो, हांव कले दिवंका. पण देव तशी म्हणना. तें तागेलें कारुण्य आसा, तागेले देवा परमेश्वरा दय आसा आमचेरी, तो सगळें पळोवन घेता. कळ्ळें? तर हांगा
विवेक केल्यारी दूरदृष्टी येता विवेकाने खंयचे सार खंयचे असार. सार म्हळ्यार कळ्ळें जें नाश जायना, नित्य अनित्य नित्यानित्य विवेक. आनी सार आनी असार म्हळ्यार खंयचे पेरिशेबल आनी खंयचे इम्पेरिशेबल हें कळका. इच्छा ज्यो आसता ती त्यो एक तरी पूर्ण जाता ती, किंवा पूर्ण जाल्ले तरी आनी उद्भवता ती आनी उद्भवता ती. म्हळ्यार हें असार कितले केले तरी ताका अंतच ना. मर असर आमी तेंच करतात ताजी म्हाका धांवता ती कसलो उपयोग जायना. ताळें सार कल्लें की आमी सगळें करचें कल खातीर. ह्या दृश्टीन जर विचार केलो, ओके प्रत्येक जण कसले जे काही धावपळ करता कल खातीर करता, सुखा खातीर करता. पण सुखाची संकल्पना विंगड आसता प्रत्येकाली. एकल्याक दिसता म्हाका प्रपंचांतली सगळें मेळ्ळी की हांव सुखी जातलो. पण तान तूं कितलेंय मेळ्ळें तरी तो सुखी जायना. गाजर टांगलेले गाजरावरी गाडवा खातीर त्या गाडव मुखार मुखार वता, गाजरय मुखार वता. तशी एक पूर्ण जाली की आनेक इच्छा, आनेक पूर्ण जाली की आनेक इच्छा अशी. पण आमी केल्ले कल्याक तें म्हाका मेळटलें आनी हांव आनंदी जातलीं आनी हांव सुखी जातलीं, ही आपली संकल्पना आसता. पण नुस्त्या प्रपंचान तें केन्नाय पूर्ण जायना. जाल्यार हें म्हाका करतलें हें मगल न्हय. हें हांव काम करतस हांव एज एन एम्प्लॉई ऑफ माय गॉड. ताणें म्हाका सगळें दिल्लें हें समजून जर हांव करतां, आनी नाल तर तो मल्ल्याक हांव करून घेतस, तर इट इज वेस्टेड इंट्रस्ट. हांव प्रयत्न केल्यार मात्र म्हाका मेळटा न्हय. आनी तो इतलो हें वायट ना तो बॉस, सम दिता मात्र न्हय, जास्ती केले जास्ती ओवर टायम सुद्दां मेळटा आमकां. जाल्यार सम करका. ताजी हिशेब सुद्दां तो दवरता, आमी दवरका म्हणना, कसले आमी दवरका म्हणना. आराम ताजे लॉस जाल्यार तोच भोगता, ताजो फायदो मेळ्ळ्यार तो आमचे सांगा शेअर करता. इतलो तो दयाळू बॉस आसा. जाल्यार आमी ताकाच विचार नासतना, फक्त तागेलो विचार करनासतना हांव हांव करून नुस्तें प्रपंच करता ती. आनी कड्डेरी म्हानतारपणान तांगेली अवस्था कशी जाता, दयनीय जाता. तांकां पळयतलो कोणें आसा. तो सिकंदरा इल्लो इंडिया हें करचें म्हणून लुट्टून व्हरतलो म्हणून, आनी हांगा येवन सिक्क पडलो आनी गेल्लो बावडो. बावडो म्हणका लागता कळ्ळें. तो एक जीव न्ही, तो एक सोल आसा, आत्मा आसा तो. ताका संदी मेळयली तर तो हांगा येवन फक्त प्रपंचांत आनी कल्ल्याचो विचार कर. सिक्क पडटा वळी कितले वैद्यांक हकिमांक सगळ्यांक आपयलें ताणें. ताका कोणेंय तागेली तब्येत सुदारूं शकनी ती. ताका बरें ना जालें वळी कोणेंय ना. कडेन सैनीक ताका कितले आशिल्ले, ते सैन्य ताका कसले दिवंक जाय न्ही. आनी ताणें जिंकलें म्हूण इतली सगळी प्रॉपर्टी इंडियाची ती हांगा आसूं न्हू, ताका एकल्याकची हात खालीची. आनी तागेलें तें कॉफीन म्हूण आसता न्ही, तें पुरता ती क्रिश्चन लोकां कडेन, मुस्लीम लोकांक पुरता ती. तर ते शव पेटी म्हणटात ताका. ताका वट्टशें दवरून तागेले हात अशी उगडेची अशी अशी भायर काडलेली खंय. म्हळ्यार ताका सांगचें आशिल्लें आनी की समाजाक सांगचें आशिल्लें. आनी ते हकीम तांगेले हाका शव पेटी दिवच्याक 4 तागेले हकीम आशिल्ले. आनी सगळे जाण सैनीक तागेले मुखार मागशी राबिल्ले कळ्ळें. आनी हागेले हात खाली आनी मॅसेज होची बरोवन दवरलेली खंय की पळय हांव इतलें कमायलें तरके हांव खाली हातान आयिल्लो आनी खाली हातान वतस. तेमी थांत कळ्ळें पूण शिक्षण घेया ती म्हूण कळ्ळें. तर हें ज्ञान हें वैराग्य केन्ना येता, मोर वचना पडेन उपयोग केलो. तेमी आत्त धरून विवेक करता. विवेक केल्यार हांव कले जे कांय करतस म्हाका मोर वतन हांव घेवन वचूं शकतलें हांवें पयलीं विचार करता. आमी हांगच्यान अमेरिके वचुली, तावळे आमगेले पयशे दिवन डॉलर विकत घेवन वचुली. कळ्ळें. हांगाचे रुपीज थंय चलना ती. तावळे वी कांट बी स्टुपीड मूर्खपण तो. नुस्तें पयशे साठोवन व्हरचे, खंयचेय दुकानान तें चलना. तेमी त्या दिवन आमी तशीच मोर वतना सगळें हांगाची वतन कसलें घेवन वचूं जायना, पण घेवन वचूं जाता. कसलें घेवन वचूं जाता. त्याचे पयशे जशे आमी पयशे खर्चोवन आमगेले रुपीज खर्चोवन डॉलर्स घेतात की, तशे हेच पयशे जानाक वांटून दुख्खी लोकांगेले अश्रू पुसून तांगेले सेव करून तांगेले हें करून इन कायंड आनी इन मनी मॉनिटरीली किंवा इन कायंड ऑल्सो तांगेले सेव करचें हें करचें. तर जें दुवा तांगेले मेळटा, तांगेले जे आशिर्वाद आमकां मेळटा ती ताज्यान दे गेट कन्वर्टेड इनटू आमगेलें सात्वीक समाधान. तें शाश्वत समाधान आमी घेवन वचूं जाता. तें थंय कामां येता. आमगेले चित्रगुप्त गेल्ले चित्रगुप्त आमगेले भितरीचे आसा.
तो फटफट 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 यादी म्हणटा कल केल्या कल करनी म्हण तावळ ते समाधानाचे क्रेडीट आमकां मेळ्ळेलें आसता. त्या खातीर आमी तें करका. विवेक वैराग्य कळ्ळें. आतां हांगा विमल लक्षण आमी कितले वेदांताचे गप्प मारल्यो. दृश्य जगत मिथ्या मिथ्या म्हणलेले तरके प्रपंचांतूच राबता आसत न्हू आमी. उदकांतूच राबका माशेळेक. तशें आमकां हें माया सागरू तो हें सत्य न्हय मिथ्या म्हणटलें की आमी तांतू राबतलीं, तांतू जन्म आयली, तांतू मोरचेच. ह्या जे भान समर्थांक आशिल्लें तेमी ती तांणी म्हळें सगळीं मनुश्य वैराग्यशील आसतले अशें गृहीत धरून जायना. तरी जो पर्यंत देहबुद्धीन आमी पळयतात आनी देहबुद्धीन वेव्हारान थोडपणपणी देहबुद्धी न्हय जाल्यार तर देह भानार राबून वेव्हार करपाक लागता. देहानेच करपाक लागता. मिडियम देहान करपाक लागता. तर तशी जे करता ती तो पर्यंत मनुष्य इंद्रियाद्वारे सूख मेळोवचा प्रयत्न करतलोच न्ही. आमी देहबुद्धी आसत. हांव म्हळ्यार अमुकी मग म्हाकाय मगत संवसार आसत. म्हाकाय मगत बामूण सांगता म्हाकाय मगत बायल चेडूं आसा ती तांकां पळोवचें आसत. अशी सगळें हें कोर न्हू कळ्ळें. ही देहबुद्धी. त्या वळी सुखी जावचो प्रयत्न तो करतलोच न्ही त्या दृश्टीने. तर सामान्य मनशाक एकदम कलें त्याग करूंक सांगू जायना आनी तो करूं शकना. तेमी ती प्रपंच आनी परमार्थ हाजो समन्वय घडोवंक म्हळ्यार कशी ताचे खातीर आमगेली दिनचर्या अशी आसता. कळ्ळें. सामर्थ्य आहे चळवळीचे. चळवळ ही करपाची प्रपंचा खातीर. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाच, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. तो करून घेता आणि हें तागल आसा सृश्टी ताणें निर्माण केलेलें आसा. म्हाका फक्त काम करूंक दवरल्या आनी ताजे तो म्हाका मोबदलो भरपूर दिता आसत. आनी तोच मगल आवय बापूस आसत. आवय बाप सुगल राज्यान तूं सांज चेडूं सांगील काम करता की न्ही ताका कल ताजी लाभ हानी आसना. एखाद कब्बशी व्हरून दवर रे म्हळें हातांतल्यान सुटली पडल्यार तो बापूस कल ताले थान वसूल करना चेडाले थान. वय की न्ही. कल्ल्याक मगले चेडूं आसा पडूं शकता. काम करताच न्हू बावडो म्हूण तो सहन करता. लॉस जालें फायदो जाल्यार मात्र दिता. बरें करून शाबासकी दिता. हें करता बरें प्रमोशन दिता. अशें सगळें जाता. तर त्याच वेल्यान ताणें सांगलें प्रपंचा खातीर समर्थान 3 महत्वाचे गूण जावंक म्हूण सांगलें. दीर्घ सूचन आसता. दीर्घ सूचन म्हळ्यार दूरदृश्टी. अशी केल्यार मुखार कशी जायत खंयच्यान तूं इनवेस्ट करचें बा. आतां पयशे प्रपंचाक म्हळ्यार पयशा दृश्टीन सुद्दां पळोवंक पयशे इनवेस्ट करतात जाल्यार समज ते खंयच्यान इनवेस्ट करता ताका कितलें व्याज मेळटा कशी तें सगळें पळोवन आमी करपाक लागता. म्हळ्यार आमगेले पयशे बुड्डना ती तेंची परमार्थान कल करता थंय आमी पयशे आसना ती. पण थंय आमी कल इनवेस्ट करता ती आमगेली वेळ इनवेस्ट करता ती टायम इनवेस्ट करतात आमी. ताजे आमकां रिटर्न्स मेळटा की ना हें कोणाक विचारचें. समर्थांक विचारचें. ही इज लायक अवर कन्सल्टंट. इनकम कन्सल्टंट तशी. तो समज सांगता हांत इनवेस्ट करा जे पेरिशेबल आसा तांत इनवेस्ट करूनाका ती. इट इज शॉर्ट टर्म. लाभ जाता म्हूण दिसता शॉर्ट टर्म. मुखार ताबडतोब नुकसान जाता. पयलीं गोडो लागता कडे कडू गुंतून पडटले तुमी भायरय पडूं जायच ना. तेमी तांत इनवेस्ट करूनाका ती. बऱ्या कामांत इनवेस्ट करात. बरें करून राबा ती अशी. आनी सर्वत्र आनी सर्व काळ सावधानता म्हळ्यार कळ्ळें. प्रत्येक संधी प्रत्येक क्षणाची संधी आमी संधी साधून घेवंक. ऑपॉर्च्युनिटीज एवरी मुमेंट इज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस. परमार्थांतूय होई प्रपंचांतूय होई. निराश जावन बसची ना. आईल संधी घेवंका. आनी जेन्ना आमी खंयचेय हातूंत आमी प्रपंचान म्हणा परमार्थान म्हणा वी हॅव टू डील विथ पीपल लोकां लागीं. तावळी स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे मना सर्व लोकांसी रे नीव व्हावे. मना श्रेष्ठ दारिष्ट जीवी धरावे. प्रपंचान जावं हें जावं इवन परमार्थान तूं सद्गुरूल्या वतना हांव कोणकीची तूं कोणू म्हूण वचूल्या तो कले दिना. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षितते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. हें जें सांगता ती त्या दृश्टीने तेमी ती भावी काळांत तूं खंयचें वायट
कसले परिणाम हाजे जातले हाजे भान दवरका ही दीर्घ सूचना. आणि आम्ही आता कसले पेरत असत ती तेंच उगोवचें असत. हां, कांट्या झाड जर उगयलें तरी आंब्याक झाड येना तांकां, कळ्ळें. तें सगळें पेरणी करतना लक्ष दिवंका. तुमी प्रेम पेरल्यार प्रेम उगयतलें. तुमी कितलें हें केलें की तुमी जर प्रेमानेच वागली केन्ना ना केन्ना कोणी प्रेम उगयतलें. तशें चेडवांक कशी आमी बांडगुळशे म्हळ्यार क्रीपर जर झाडाक आमी हें करता ती, हां, तावळी ते क्रीपर म्हळ्यार कसलें लता वेली म्हणटा ती त्या झाडा अनुशंगान अशी गुंडाळत वता ती. तशें मस्तपणता आमी चेडवांक इतले लाडाव दवरता ती की अख्खा दिवस रात्र ती आमचेरय अवलंबून. तेमी तांकां जें आमकां दिसता तांगेलो IQ मस्त वाडटा, मस्त शिकता ती करता ती, जाल्यार तांकां एडवर्सिटी कोशंट म्हूण आसना. दे कॅनॉट फेस एनी एडवर्सिटी इन लायफ. तांकां सोशल हें आसना, म्हळ्यार चार लोकांल्या मैत्री कशी करची, कशें वागचें हें वेव्हार ज्ञान आसना. हें सगळें शिकपाक लागता. आनी हें प्रपंचाचे दृश्टीन दीर्घ सूचना. म्हळ्यार ते चेडवांक तांकां एक काणी आसा. दोन माळी आशिल्ले, दोगांनी एक बरी झाड लायली. तर एकलो त्या झाडाचेर इतलें प्रेम एक सम उदक घालतालो, तेवें झाड वाडलें. आनी दुसरो केन्ना गरज सुकलें म्हूण दिसल्यार थोडें थोडें उदक घालतालो, थोडें थोडें घालतालो, बट रेग्युलर घालतालो. तेवें झाड वाडलें, हेवें झाड वाडलें. एक दीस वादळ आयलें आनी जो मस्त प्रीत करून मस्त उदक घालून झाड वाडयलें की तें कोलमडून पडलें. आनी हें झाड कोलमडून पडनी तें कशी म्हूण विचारलें. हां, तो एक संत आशिल्लो. ताणें उत्तर दिलें की त्या झाडाक रिक्वायर्ड पेक्षा जास्तीच आमी लाड केले, म्हळ्यार ताका स्वतागले उदक सोदका हें शिकयनीची. तेमी ती इट कॅनॉट फेस द एडवर्सिटीज. वादळ आयलें पळोवन गेलें. मगल तशें न्ही, हांव तांकां चिके थोडें थोडें उदक घालयलें न्ही ती भुमीन ताणें उदक खंय आसा म्हूण ती मुळां भितर 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 गेली आनी घट्टी पांय रोवन राबली. तेमी ती तें समज झाड वाडलें. मुखार वयर सावन पळयल्यार गोमटें दिसता, जाल्यार ताजी मूळ एकाची भक्कम आसा ती, एकाची तकलूफी आसा ती. तशी जाता. तेमी ती असंख्य सावधानता अखंड मनशांगेर पारख आसता आनी सतत सगळे मनशांक मेळत बसका, कळ्ळें. हें सगळें तरी आतां आज आमी पळोवया तेमी ती समाजांत वावरतलो आदर्श ग्रहस्थाश्रमी मनीस जो आसा तो एकलो स्वता संवसार करता जालें, पण बाकीच्यांक सुद्दां तो मदत करता. संवसारीक मनुश्य म्हळ्यार परमार्थ मात्र न्ही, तरी प्रपंचांत सुद्दां तो एक संतच आसता. आनी प्रपंचांत उलट मस्त खाच कळगी आसता ती, मस्त आमी शिकता ती प्रत्येक क्षणांत ती मस्त अनुभवीक जाता तो. आनी तो अनुभव ताका परमार्थांत सुद्दां उपयोगा येता. आनी तो आत्मज्ञान कोण घेवचें शकता इजिली, कळ्ळें. एडवर्सिटी कोशंट ताका मेळटा. तरी हें आतां आमी त्या दृश्टीन आतां आमी हें वाचच्या. हांगा समर्थ सांगता ती विमळ लक्षण. समाज पहिला श्रीराम विमळ लक्षण. हे दशका नांव केलें विवेक आनी वैराग्य. तातूंतलो हो पयलो समास विमळ लक्षण. विमळ म्हळ्यार शुद्ध. तरी तांगेल कितले फक्त 20 ओवे आसा ती, पण कितले सोंपें आनी हें आसा ती दुसरे कडेन विचारू करता पडना. मानवी जिवनांत प्रपंच आनी परमार्थ एकमेकांक पूरक आसता तें सांगलें. हां, तातूंत विवेक आसता, विवेकांत दूरदृश्टी येता. हां, आनी मनशाने प्रसंगा खातीर पयले तरतूद कोण दवरता प्रपंचान सुद्दां, सेवींग कोण दवरता, नाजाल्यार उपयोग ना. तर तेमी ती पयले प्रपंच अनुभव घेया ती आनी ते घेतनाची परमार्थाची जाण दवरा ती. म्हळ्यार तुमी करा ती, पण करून घेतल्यागल जाण दवरा ती. नाजाल्यार फाय कुठे मागावा मुशारा म्हण. मुशारा म्हळ्यार पगारू. काम केल्लें म्हयन्या अखेरीक तुमकां कोण पगार दिता हेंच गोत ना. पगार खंयच्यान घेतले तुमी. तशें जाता. तरी आधी प्रपंच करावा नेटका, मग ध्यावे परमार्थ विवेका. येथे आळस करू नका विवेकी हो. हांगतान प्रपंच करा आधी आनी मग म्हळ्यार पयलें म्हानतार जाता म्हणसर पयलीं प्रपंचच करता रावचो आनी कड्डेर परमार्थाक वळचें, अशी लोकांगेर गैरसमज जावचें शकता. पण तशी न्ही. दिनचर्या अशी आसता की प्रपंच करावा नेटका. कल्ल्याक तें ताणें लगेच सांगल्या.
आधी प्रपंच करावा नेटका, मग ध्यावे परमार्थ विवेका. येथे आळस करू नका विवेकी हो. प्रपंच टाकून परमार्थ करणे आणि परमार्थ टाकून प्रपंच करणे दोन्ही दोषमय. हां, त्यामिती प्रपंच आणि परमार्थ समांतर चलकात. एक गाडी दोन चाक कशी खंयचे एक मळल्यारी गाडी कोसळता. प्रपंच कित्याक प्रपंच सांडून परमार्थ कराल तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल. प्रपंच परमार्थ चालवाल तरी तुम्ही विवेकी. प्रपंच परमार्थ दोन्ही जर चलतली तरी तुम्ही विवेकी. प्रपंच सांडून परमार्थ केला बरं. प्रपंच सांडून परमार्थ कराल तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल. देवान आमकां पहिला म्हणजे ध्येय केले स देव मेळूं का देव मेळूं का म्हण प्रपंचाला दुर्लक्षच केले आणि नुसते परमार्थ करू बसले. तवळकल जाता त्यावेळी घातक कल्ल्याक. प्रपंच सांडून परमार्थ केला तरी अन्न मिळे ना खायला, मग तया करंट्याला परमार्थ कैचा. भूक लागले जेवणाला ते मनुष्याक. लोकांना भीक मागता कोणे दिना ती. तू आयत बसून खाता म्हण कल्ले आयत बसून खाऊ का. समर्थांनी डोनेशन मागले हाजे राम कले मंदिर बांधूंच खातीर. तावळ सुद्दां आम्ही सुद्दां प्रबोधन करता बिकॉज वी आर ब्राह्मण कम्युनिटी. तरी आमगेले अध्ययन आणि अध्यापन तें आसका म्हणून मनाचे श्लोक एक एक घेवन तांचे प्रबोधन केलें आणि लोकांकय मस्त दिलें आणि कडेच दान घेतलें. प्रपंच सांडून परमार्थ केला तरी अन्न मिळे ना खायाला, मग तया करंट्याला परमार्थ कैचा. परमार्थ सांडून प्रपंच करीसे. आता परमार्थ कले करणी ताळ मळेल वारी सगळो दिवस हाव हाव म्हणून नुसते प्रपंच करता राबले तरी कल मेळटा. तरी तू यमयातना भोगिसी अंती परम कष्टी होसी. यमयातना भोगिता कळले मस्त कष्ट. साहेब कामास नाही गेला गृहीच सुरवाडून बैसला. हाक काम लायलो साहेबाने. आता आमगेल घरा कोणे कामाची लायली आमची मी जायना म्हण नाही, पण साहेब अक्कल कमी असं पैसे भरपूर असं येतव्या कामाक गरजू लोकांक कामा लायले. हो हो म्हणालो आणि घराच बसलो यानाची कामं करना. तशी साहेब कामास नाही गेला गृहीच सुरवाडून बैसला. तरी साहेब कुटील तयाला आणि पाहती लोक तरी तक्क आयत वेळा कले मेळनाची वैरणी सगळे लोक मज पळयतात तागली. ताकले हें मेळना. प्रपंच केलो दुख्खान बुडलो कड्डेरी म्हानतार जायना पडे काम जायना ताजी मिती. तर कोणेय मदतय करना ती. देव सुद्दां कोणाला रुपान येऊन मदत करना म्हणजे हान केन्नाय कले कर न्ही कोणाक मदत. तेव्हा महत्वाची गेले. दुर्जनाचे हासे झाले सगळे लोक हासच्या लागले. दुःख उदंड भोगिले आपल्या जीवे तैसेची होणार अंती म्हणून भजावे भगवंती. परमार्थाची प्रचिती रोकडी घ्यावी. प्रचिती रोकडी मिळता. संसारी असता मुक्त तोची जाणावा संयुक्त. अखंड पाहे युक्तायुक्त विचारण आहे. प्रपंची जो सावधान तो परमार्थ करील जाण. प्रपंची जो अप्रमाण तो परमार्थी खोटा. हांगा अप्रामाणिक असून चलना. लक्ष्मी आणि अलक्ष्मी. लक्ष्मी वाजत गाजत मुखावलाजान येता आणि अलक्ष्मी ही टेबला मुळांत थांबून खंय थांब तरी येऊन टपकता आणि तसली लक्ष्मी कोणाल घरांत असती थंय केन्नाय कलह जाता. ती अलक्ष्मी ती आमगेल बरेपण करना. तर प्रपंची जो अप्रमाण तो परमार्थी खोटा. म्हणून सावधानपणे प्रपंच परमार्थ दोन्ही चालवणे ऐसे न करिता भोगणे नाना दुःखे. श्रीराम त्यांनी उदाहरण म्हणून दिल्या. परनाळी पाहोन उचले. एक साम जीव असता पानाचे वरी दिसत तो कळनाची जीव म्हणून जाल्यार मुखारी आपणाक चमकूंचे पान आसता नवे पळोवन तो मुखार पाय घालता. परनाळी तो किडो पाहोन उचले झाड आसकिना पळोवन. जीव सृष्टी विवेके चाले. ही सन्न जीव सुद्दां विवेक कोरून कशी जातले दूरदृष्टीन पळोवन चमकता ती. आणि पुरुष होऊन भ्रमले यासे काय म्हणावे. इतलं हड ब्रेन दिल्या इतलं बुद्धी दिल्या इतलं मन दिल्या म्हणून असावी दीर्घ सूचना. अखंड करावी चालना. पुढील होणार अनुमान आणून सोडावे. सुखी असतो खबरदार दुःखी होतो बेखबर. ऐसा हा लौकिक विचार दिसतच असे. खबरदार जो असता
तो सगळ्या तो फायदो मेळटा. विचार कर नासन कसली पावलं उबारता ती. खंय पूण इन्वेस्ट केलें, कलेपणी केलें, हें प्रपंचान जालें, तांतूय लॉस जालो. परमार्थान कले वेळू कशी घालेलो, देवाक नांव घेली कले ना. फक्त आईल गेलेल्यांक गर्वान वागोवचे, तुच्छ करचे, हाण तुच्छ केलो, स्वताल कले प्रयत्न ना. हां, ताळकल जाता. सुखी होतो बेखबरदार, दुःखी होतो बेखबर, ऐसा हा लौकिक विचार दिसतच असे. त्यामीत कल करका असावी दीर्घ सूचना, अखंड करावी चालना, सगळं करका. पुढील होणार अनुमान आणून सोडावे. साधारण कंदाज येऊन का कल केल्या कल मेळता म्हणून सर्व सावधान, धन्यतयाचे महिमान, जनी राखे समाधान तोच एक. तो जो कोण करत की तागल जिणे कशी असता, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिणे गंगौघाचे पाणी, जिणे गंगौघाचे पाणी, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी. कशी दिवस वतात त्यांना. हगूर ते एस्केलेटर असतं न्ही, आमकां लय करका लागना, आमी ताजेर जस्ट राखता ती आनी ते चालूच आसता. सरळ आराम वयर वचून पावतात. तशी आमी आराम पावतात. पुण्याची मस्त बसची ना. हांव कितली लोकांक मदत केली, इतलें केलें तितलें केलें हें म्हणचे रामात न्ही, विचार सुद्दां येवचे ना. सहज तो उबरला हगूर आपोआप तागेल्या हातांत कले कोणा डोनेशन वता, कोणा कली मदत वता, कोणा जाय जाल्ल्यांक कसलेंय एक शिकयलें, पयशेच दिवका म्हणना, कोणा कले शिकयलें, कोणाक सिक्क आशिल्ल्यांक वचून तांकां मदत केली, तांचे खातीर कले रांदप करून तांकां खावयलें पिवयलें. पयशाची गरज आशिल्ल्यांक थोडी बहुत मदत केली, आपण आमी जितली जाता तितली. कोणाकय घर नातिल्ल्यांक घर हाडून राबोवन घेतलें. अशी सुधीर फडके आनी तांगेल्यान कितले जण लोक शिकतले येवन राबिल तांगेल्या घरांत वतसवे. म्हणून सर्व सावधान, धन्यतयाचे महिमान, जनी राखे समाधान तोच एक. चाळणेचा आळस केला तरी अवचिता पडेल घाला, ते वेळे सावरायाला अवकाश कैचा. म्हणून दीर्घ सूचनेचे लोक, त्यांचा पहावा विवेक. त्या कशी करता ती दीर्घ सूचना म्हळ्यार कशी. गणपती गल मुख धारण करता, हांगा तागल पोट व्हड गणपती गले आनी मुख गणपती गले म्हळ्यार गजानना गेले, गजा गेले, गजमुख. हां, कान अशी कोणें कान भरून दिले भरून घेवचे ना, फापुडचे खंयचे योग्य तेंचे भितर घेवचे आनी डायरेक्ट मनान तूं उत्स्फूर्त सतत काम, सतत चालना, तोच आमगेलो अंतरात्मा. जाणीव जावन आमगेले भितर आसा आनी आमगेले सगळे अवयव तो सांबाळता. इतली चालना आमकां आसता. तशें चालणेचा आळस केला तरी अवचिता पडेल घाला, ते वेळे सावरायाला अवकाश कैसा श्रीराम. म्हणून दीर्घ सूचनेचे लोक, त्यांचा पहावा विवेक. लोकांकरिता लोक शाणे होती, दुसरी कशी काम करता ती. श्रेष्ठ लोक हे लीडर लोक, बरें काम करतले लोक. काम करनातील लोक लीडर नुसते म्हणून घेतील लोक नाका तेमकां. तांगेल मागशी वच्ची ना. कोण कले करतना पयलीं फोटोग्राफर आपयतात आनी निरनिराळ पोजीस काडून फोटो दितात. म्हळ्यार तांकां त्या मनशांक दिमका म्हणलें हें आसना. त्याच वेळा कोणें फोटो काडटना मदें एक कोणें भिकारी येवन राबलो बा, ताका पयलीं हाकलून घालतात तूं वचना. म्हळ्यार कोणाले आसता तांकांच दान दितात. तशी उपयोग ना. कळ्ळें मेरी. पण जे तशी करना ती खऱ्या मनाने सगळ्यांक जे दिता ती, तें पळोवन पळोवन आमकां विवेक येता की आमी कशी वागये. लोक वागून शिकयतले, बरे लोक सुद्दां आसता ती, तांकां परी ते शहाणे वळखावे, गुणवंतांचे गुण घ्यावे, अवगुण देखून सांडावे जनामध्ये. लोक कोणें वायट वागतात बा तरी बापरे असले अवगुण आमच्यात आसत की कल्ले म्हण पळोवचें आनी हे आमी त्याग करता. थोडे गुरू आसता ती गुरू म्हणून घेता, दत्तान मस्त गुरू केले, तांतूं तेजे त्याज्य गुण त्यागार्थ म्हण तांणी कितले जाणांनी तांकां गुण शिकयले. ते त्यागार्थ आशिल्ले, म्हळ्यार कशी वागूं नये हे त्या लोकांनी वागून शिकयले. तशें मस्त जण इतलो वायट वागता ती, बापरे अशी आमी वागूं नये बा लोकां लागीं म्हण हो समज येता.
मनुष्य पारखू राहे ना. तुक जर मनुष्य पारखच्याकच कळना आणि कोणाचे मन तोडीना. मनुष्य मात्र अनुमाना जाणून पाहे आणून पाहे. मनुष्य मात्र तागल मन कश्यस चिक्के तरी आम्ही अनुमाना हाडका. दिसे सकळाच सारिका. तो जो असं जो महंत खरो महंत असं ताल्या तान कल शिकचे तरी तागल अंतर पडोंच्या शिक्का. दिसे सकळाच सारिका पाहता विवेकी नेटका. कामी निकामी लोकां बरे पाहे. बरे वाईट सगळ्यांग लोकाल बरे पण चिंतत जाणून पाहिजे सर्व हेच तयाचे अपूर्व. ज्याचे त्या परी गौरव राखो जाणे. कोणा दूर दवरचें कोणा लागीं करचें तरी सगळ्यांचेर प्रेम करचें. विंगड मनाच्या अवस्थेचे लोक असतात ती सगळ्यांक तांग स्टेजार थान मुखार व्हरचें आगल काम. एकदम बिगरीन तशिल्याक 10वीन बसूंच्या जायना परीक्षेक. दे कॅनॉट कोप अप. तर तांगल भाशेनेच शिकोवंक लागता. बुर बद्ध आशिल्ल्या मुमुक्ष करचें म्हळ्यार मोक्षाची इच्छा तरी जावंका. तशें कोमटें करून पळय मोक्ष कितलें बरें असो म्हूण तें शिकोवचें. मुमुक्ष आशिल्ल्याक मदत करून हें नाम घे हें घे करून ताका साधना शिकोवची. साधक करचें आनी साधक अर्थान ताका शिश्य करचें. निश्ठा शिकोवची आनी मागीर ताका परमतत्वाची अनुभव हाडून दिवचो. हें सगळें जे करतात न्ही तशें जावंका म्हणून तशें जावंका. आनी तांतूं हांगा हांणी सांगल्या की या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता. ही आमगेल कर्म आसत न्ही हें जाती म्हळ्यार आमगेल कर्म. तर कशी योग्य आमगेल प्रवासांतूं ज्या ज्या टप्प्याक जे जे रिक्वायर्ड आसता की कर्म ते आमी वी आर सपोज टू डू लायक दॅट. कळ्ळें. म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आमी सान आसतना आमगेले कर्म विंगड आसता पण दिवसाक सुद्दां आमी जे कल्ले करता ती गरजे प्रमाण करता. एक उदाहरण दिता. संत तुकारामाले तो उपजलो कुणबी म्हणून शेतकरी तो ताका सगळे शूद्र म्हणटाले पण ताणें शेती केली तरीकय त्या शेतकऱ्यान सुद्दां पयशे विनियोग दूरदृश्टी दवरून पयशे साठोवन दवरून ताणें सावकारी धंद केलो आणि सगळ्याक अधिष्ठान केल्लें आशिल्लें तागेलें तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. म्हळ्यार विठ्ठल भक्तीचे अधिष्ठान सतत विठ्ठलाल नाम. तुम्ही खंयचेंय काम करा ती जाती ही खंयची जातींत उपजल हाजेर आसना. तुमगेल स्वंत जाती म्हळ्यार तुमगेल कर्म तुमगेल वृत्ती तुम्ही कशी वागता ती तुमगेल विचारसरणी तुमगेल वागण्या सरणी हें जें आसता ताजेर तुमगेल जाती ठरता. तुम्ही शुद्रांवारी वागल्यार तुम्ही ब्राह्मणाचो आन आशिल्ले सारके तुम्ही शुद्रांची तशी उपयोग ना. त्यामुळे ती सम वागता मनुष्याने हें पळोवंक लागता. तशी आतां तांणी हें दिल्या की आनी नंतर तो सावकार जालो मागीर त्या वेळार बँक्स नाशिल्ली म्हणून बँकाचे लोक ताल्या पयशे हाडून दिताले जास्ती भरलेले चोरी बिरी जावं न्ही म्हणून. तो सम प्रामाणीक आशिल्लें प्रपंच प्रामाणीकपणान करतालो आनी भगवंतागेलें अधिश्ठान आशिल्लें. त्यामुळे हो प्रामाणीक मनुश्य कोणाक फसोवचे ना. फसयतलो न्हय म्हूण ताल्ले हाण दवरले तो ताजेर व्याज दितालो लोकांक आनी त्या आयिल्ले व्याज ताका दिवच्याक व्याज खंयतान तो खंयतान हाडटलो व्याज. त्यामुळे ती जे लोक लोन मागू येताले ताल्यागी तर ताजेर तो व्याज आकारतालो आनी तें व्याज 4 लोकांक थावन घेतल्यार ते दुसऱ्या लोकांक कोण दवरलें डिपॉझीट तांगेले पयशे ताणें वांटले न्हय लोन म्हणून तांकां तो व्याज दितालो. म्हळ्यार बँकाच काम करूं लागलो तो. तशी ताणें वाण्याक दुकान घाल्लें आनी कलकल केली ताणें सावकारी केली. तो वैश्य जालो. नंतर पुऱ्या अंधश्रद्धे विरुद्ध तो लढलो तो क्षत्रिय जालो आनी अशी हें टप्प्या टप्प्याने तागेल मनाची अवस्था बदलत गेली. आमी बी घडलो तुमी बी घडा ना म्हूण समर्थ हांणी सांगल्या संत तुकारामानी. आमी कशी घडली पळया ती आमगें चरित्र वाचून चारित्र्य अंगिकारा ती आत्मसात करा ती हें सांगलें. आनी अशी जावन तो कडेन ब्रह्मविद ब्राह्मण सुद्दां जालो आनी सदेह वैकुंठा गेलो म्हणटात. सदेह म्हळ्यार वतना तो देहय घेवन वचलो की कल्ल म्हणून पण ताका देह हांगा पडलेले तरके तो सूक्ष्म देहाने खुद्द वचलो थंय. त्यामुळे ती वैकुंठाकच गेलो. कळ्ळें. कुंठीत जाता बुद्धी थंय वचल्यार परत येवची गरज ना. असले श्री हरी शंख चक्र गदा पद्म
घेवन श्रीहरी पहिलं तिरी तशें पहिलं तिरार आई दिसलें ताका विमान घेवन आयिल्लें. तर विमान म्हळ्यार आमगेल्या कल म्हणटा ती ऊर्ध्वगती इतली फास्ट की सरळ वैकुंठा पावलो तो. म्हळ्यार त्या हांत तूं पावलो देवागेले पदांत तूं पावलो, परब्रह्मांत विलीन जालो. आनी तरीके परत परत जन्म घेवन ते लोक येतात ती कल्ल्याक परब्रह्म गुरू जावन येतात. गुरुतत्वान मेळ्ळे. गुरुतत्व हें आत्मज्योती आनी हांचे पेक्षाय श्रेश्ठ इत्या म्हळ्यार गुरुतत्वच न्ही, देवा पेक्षाय श्रेश्ठ तें परब्रह्मांत डायरेक्ट आयल्या. परब्रह्म निष्काम तो हा गवळिया घरी तो हा गवळिया घरी वाक्या वाळे अंध कृष्ण नवनीत चोरी. तशी तो गुरू आमचे खातीर आवसू बापूसू सगळं जावन आयला. तर तागेल आमी त्या सत्संगांत राखा. आनी हें जाती रुपेण हें आमगेल जे प्रत्येक टप्प्याक आमगेल जी वागणूक आसा, हे देवी, हे परमेश्वरा, हे ईश्वरा जो आमगेल पगार जो दिता म्हळ्यार आमगेले भरण पोशण जो करता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती, तागल योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणून आण दिता आणगां घेतल्या. तर तसले परमेश्वरागली आमी जर हें केल्लें तर तो आमगें सगळें पळयता न्हय. आनी त्या देवा पेक्षाय श्रेश्ठ म्हळ्यार गुरुतत्व. हें सगूण दर्शन आमकां केन्ना जाता देवालें आमी शुद्ध जातात तेन्ना. सद्गुरू तशी न्हय. त्या परब्रह्म म्हळ्यार तांकां कसले कोणा गुण दोशाचे कसले पण निर्गुण निराकार आमचे खातीर सगूण साकार जावन आयला. बुरशी लोकांक तो पयलीं घेता. मी जातीचा धोबी देवा धुवीन कपडा मललेला म्हण गाडगे महाराज सांगताले. मागीर ते धोबी म्हणून जन्म आयले, पण ते सांग धोब्याला कोण लॉन्ड्रीन धनाळे कपडे दितात काय. तशी गुरुले जे लोक वता ती शरण वता ती ते बुरशेच आसता ती मनाने. तांकां समज चेडवांक कशी बुरशी चेडवांक पयलीं न्हाणयता ती करता ती स्वच्छ करता, तशी गुरू स्वच्छ करता. देव म्हणटा तूं पयलीं शुद्ध जाकडे मल्ल्या यो म्हणून शुद्ध जावच्याक देव सुद्धा नामदेवाक ताणें हाल्याक पेटयले विसोबाक विचारले की स्वच्छ जावन यो म्हण, तो तुका स्वच्छ करतलो, हांव करूं शकना. असले नमनेच तें हें आसा. तरी हांगा आमी राबया. एक समास कंप्लीट जाता. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे विमळ लक्षण नाम समास दशम. विमळ म्हळ्यार शुद्ध कशी जावचें, प्रपंच आनी परमार्थाचो समन्वय कशी साधका ह्या अंत दिल्या. आनी तें साधतना ताजो प्रत्यय कशी घेवचो, प्रत्यय निरूपण. तर मुखार हें आसा तें प्रत्यय कशें घेवन ताजो अनुभव कशें घेवचो, प्रत्यक्ष ताजे अनुभव कशें येतलो आमकां. हें केल्लें वय तुमी सांगिल्लें वरी जाल्यार ताजो अनुभव आमकां तो अनुभव कशी येता. कलमिती कल केल्यार येता, कल केल्यार येना. हाजे बद्दलचें जें आसा तें आमी मुखार पळोवया. आनी आतां सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी. आनी दिवाळी येता आसा तर दिपावली म्हळ्यार कळ्ळें प्रत्येकाक ज्योत से ज्योत जगाय चली. तशी ज्योत से ज्योत जगाव म्हणटात न्ही, तशी आमी प्रत्येक वेळार मनांत ही पणती पेटोवंक स्वाभिमानाची, स्वयत्ततेची, अहम ब्रह्मास्मी ह्या वाक्याची आनी प्रपंच आनी परमार्थ हे सगळ्यांतूय तोच भरला. एक जगत ज्योती, एक आत्मस्वरूप. त्या आत्मस्वरूपाक पयलीं आमी वश करून घेवया म्हळ्यार आमकां ताजे भितरलें जे निराकार निर्गुण रूप आसा निश्चळ तांचो आमकां प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यय येवचे शकता. हें हांव तूं सांगल्या. तरी हांगा ते करचे खातीर सुद्दां रामराया गेली प्रार्थना श्री समर्थ स्वता आमचे खातीर करतात. आनी म्हणटा ती कल्याण करी रामराया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी रामराया. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा
कठीण त्यावरी कठीण झाले. कलियुगांत मी आणि जास्ती त्या वेळारी तशी शिले आता काही विशेष परिस्थितीत बदल पडणे. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी. दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. कितला आत्मविश्वास त्या श्रीरामाग दयेचेरी. आम्ही केल्ल्या आम्ही पावली, तशी तुम्ही केल्यारी तुम्ही पावतली. हां जाल्यार रामराया तांकां सोंड दिवं नाका. अपराधी असत ते, चूक करता ती. हां चुकतची गेले, कळणे. अपराधी जन चुकतची गेले. तुझा तांक सावरच्या जायना, पाय निसरतस तरी तुझा तुची सावरी. कल्याण करी. आता हे विवेचन पुष्प आणि आम्ही खरेंच ह्या प्रार्थनेप्रमाणे आम्ही एबल जावया, आम्ही सशक्त जावया, स्वाभिमानी जावया, केपेबल जावया, समर्थ जावया आणि समर्थ जावन उदार जावया. ज्यांना फायदो जायशी आम्ही वागया. हें देवाल काम असत आणि केन्नाय भगवंताचे अधिष्ठान चुकोवचे ना, अनुसंधान दवरया. आणि त्या हे असले विवेचन समर्थांनी घडोवन हाडलेलें समर्थांच्या चरणाचेर आमी अर्पण करुया. त्यांची परब्रह्म आमचे खातीर बुक्कान बैसून आमकां कितलें सगळें ज्ञान दिता आसती, तेमी ती तांकां शतशा कोटी कोटी प्रमाण प्रणाम. तांकां तें सगळें अर्पण करुया. समर्पण सगळ्यांक वतीन हांव तें पुष्प अर्पण करता विवेचनाचें आनी म्हणटा, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.